Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Worldwide, we come to know that this is the second most, the cancer which is happening. So here we need to know we have to have this alarm known to us, and we need to go ahead in solving the problem. So basically, as we as a team, when I go to see, it is basically that we look at the problem and finally we need to find a solution for it. So when I'm talking about a solution, there are various ways in which we as a society can contribute in solving the problem. And here, when it comes to breast awareness and breast cancer as such, awareness is one such medium by which we can create, by which we can go to solve the problem. आज कितें जालें की म्हाका आमचो यूथ जे आसा परतून पुरी मॅसेज धाडटाले. सो आज हांव तांकां मेळपाक दोना गेलो 2:15 आनी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां टायम जालो 6:30 तेंच्या वांगडा बसलो. आनी एज यूथ तेंचे इन्क्विजिटिव्ह खूब आसता आनी ते बेज ऑन दॅट तेंचे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर आनी प्लस स्कूल हँडलिंगाचेर उलयलो. सो खूब भुरग्यांनी क्वेश्चनां विचारले, हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें. आनी आय एम नॉट सेईंग दॅट दे आर कन्विन्स्ड, बट तेजे फाटल्यान आमचे 2 एक सेशन उरल्या. एक म्हजे शेल्डे हे हांगा तांकां पावर ट्रान्समिशन तेणें पळोवना की सबस्टेशन म्हणल्यार कितें तें, सो तांकां व्हरपाचो आसा. आनी दुसरें तेणी म्हाका सांगलां की एक तांकां जाग्यार म्हाका मोलें व्हरपाक जाय अशें म्हणून. हांव म्हणलें ओके. सो हे दोनूय गोश्टी हांव फुडें करतलो. पूण एक बरी गोश्ट की अशें फुडें सरता भुरगे, एक तांकां जाणकार जावपाक जाय. आनी म्हाजे कडेन इन्फॉर्मेशन खूब आसा आनी व्हेरी टेस्टफुली आनी सगळ्या भुरगे सगळे कासालेचे, आरोसीचे, माजोर्दाचे, चिकालेचे सगळे यूथ जे 4-4, 5-5 जाण आशिल्ले. आमचे पॅनला डेव्हलपमेंट जाय, ताका लागून सगळ्यांना हांव नोकोज हाडलो म्हाका. हेवूय तीन लक्षात दवरपाचे. जे तुजे बरोबर आहा ते सुद्दां आमकां सपोर्ट करता, हे तीन लक्षात दवरपाय. हेजो अर्थ कितें जालो, हेजो पंचायत एकट्या कामां लागून आनी तिणें एक ध्यानात दवरपाचें की जे पळय ती करता तिणें हेजे मुखार हें बंद करचें. तुगे पार्टी कडेन वचून तूं इश्यू सॉर्ट आवट करून घे, नाजाल्यार रिजायन जा. परतूय सांगता हांव, रिजायन जा. रिजायन जाल्यार तुका खंय तरी लोक म्हणटले ओके हे कोलवाले तरी तुजे फाटल्यान रावतले, हे डबल ट्रॅकवाले तरी तुजे फाटल्यान रावतले, हे हाय टेन्शन वाले तरी तुजे फाटल्यान रावतले, हे मरिना वाले तरी तुजे फाटल्यान रावतले. आतां रावतले काय देवा खबर, तोवूय प्रश्न. रोडा काम घेतले आमी आनी आतां हो जो रोड तुमी पळयता हो सारको नेरो. हांगसर 2 गाडी येयल्यार प्रॉब्लेम जाता. एक स्कूल बस येता, जेन्ना पळय स्कूल स्टार्ट जाता तेन्ना स्कुला बस येताले तेन्ना सारको प्रॉब्लेम जातालो. ताका लागून हे ओनरा सांगून हांवें दोनूय सायडी ही जमीन घेतल्या. त्या ओनरान आपले खुशीन दिल्ली आहा. कितें तुका जाय तितलें घाल म्हणटा ते सायडी, प्रॉब्लेम ना. हो रोड जर रूंद जालो, फाल्यां सकाळीं इल्लो करून आमकां बाकीचो रूंद करपा जायो. आनी रोड रूंद जाल्या कारणान रहदारी जी आहा येवपा वचपाची ती स्मूथ जातली. ताका लागून आमी हे स्टेप्स घेतल्या. आनी आमी आमचें काम सुडाच्या अंडर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 9 वॉर्डान जें काम हाडलां तें काम म्हाका दिसता एक वॉर्डान कमीत कमी 10 कामां आहा. अशी 9 वॉर्डान 90-100 व्हडलीं कामां आहा. आनी त्या कामांत ते एक वॉर्डान जशें काम चालू करता तशें आमच्या कावन्सिलरांक घेवन आमी इनॉग्रेशन करता. आयज आमी तेजें ओपनिंग केलें. लोकलांक थोडें तेंचो डिमांड आहा त्या प्रमाणे काम केलां. ते लोकल आहा सरावंडींग तें काम आयज चालू करून इतलो पार्ट आहा तो एक 7-8 दिसान सोंपयतले. त्याच प्रमाणे बाकीचे खंयचे सुडा अंडर खंयचेय प्रोजेक्ट आमी एप्रुवल करून दिला पळय, ते वास्को आसूं, मडगांव आसूं आनी ऑल गोवा जे पॉसिबल आहा ते आमी प्रॉपर प्रोसिजर करून एप्रुवल करून दिला. खुबशीं कामां मिलिंद नायकान गेल्या फावटी आपले कार्याळय गतीनसून कितकीशीच कामां कितकेशेच प्रोजेक्ट करून हाडले. तेचो एक भाग म्हणटा तो जवळ जवळ 9 कोटीचे आमचे सबंद मुरगांव मतदारसंघान तेणी कामां हाडली. आयज हो 3ऱ्या फेसीचेर ऑलरेडी 2 फेसीस जाले. आयज 3rd फेसीचेर म्हाज्या वॉर्डान परत काम चालू जाला.